नमस्कार, क्विक न्यूजाक स्वागत. दक्षिण भारताचे मातयेचो पूत देवसहायम पिल्ले एक लायक मार्तीर हाका येवच्या वर्सा मे म्हयन्यांत सांतीपणाचो कुरो लाभतलो म्हणून वातिकानांतावन अधिकृत खबर पावल्या. सांतीपणाक उबारलेल्या पैकी भारतांत लायक सांत जावचो हो पयलो जावन आसून भारताच्या पवित्र सभेक ह्या पोवटी पापासाहेबान बरी खबर दिल्या. देवसहाय पिल्ले 17व्या शतमानांत उंचले जातीन जल्मल्लो हिंदू भाव. ट्रावांकूर राय मार्तांडवर्माच्या आडळत्यांत पिल्ले सयत सेवा दिवन आसलो. 1745 इसवेंत क्रिस्ताची तत्वां वळखून एका जेजुईत याजक तावन ताणें आनी ताचे पत्नीन पवित्र स्नान घेतलें. ताचें नीज नांव नीलकंठ पिल्ले आसलें लाजरस करून घेतलें. पूण लोकां जिबेर तो देवसहाय पिल्ले जाला, कारण ताच्या जिणये साक्षीक वळखलो लोक देवसुताचो आदार जावन आसलो म्हण मानता. तो क्रिस्तांव जावन 4 वर्सां भितर ताचेर राजद्रोहाचो आरोप लावन रायान कैद केलो, हिंसा दिली आनी रानाक धांवडयलो. जाती वेवस्थे विरोधी ताणें आपलो ताळो उबारलो, मात्र न्हय, सगळ्यांक समान हक्क लाभचे म्हणून तो सांगतालो जाल्ल्यान सयत ताका असली परिगत लाभली म्हणटात. ताका दिल्ल्या सर्व कश्टां मदें आपणे फातयेल्या क्रिस्ताच्या तत्वां बसत जीव होगडावंकी तो पाटी सरलो ना. भारतांत क्रिस्तांवांचेर दगदणी व्यापक जावन वाडच्या ह्या संदर्भार भगवंत पिल्लेक सांतीपणाक उबारची खबर भोव आयीन वेळार पावल्या. ही पासळणी आमचे थंय दैर भरता, मात्र न्हय, कसल्याय वायट घडयांक आमी तयार रावंक एक उलो म्हणले बरी. सांतीपणाची पासळणेची ही खबर पावल्या म्हणून कोट्टार दिवसाचो बिस्प वोमानादीक सुसै नाजरीन हांणी अभिप्राय उसारल्या. भारताच्या एका लायकाक पयले फावटी सांतीपणाक उबारतात ती गजाल भोव कुशेची आनी महत्वाची. कंदमाल हिंसाचारान मार्तीर मेल्ल्या ल्हानांतल्या ल्हान क्रिस्तांव भाव भयणींक वळखून मार्तीरांचो मान दिजय म्हणूनय भारतीय पवित्र सभा ह्या संदर्भार पापा लागीं विनंती करता.